पक्षांतर केल्ल्या आमदाराचेर काँग्रेसीन अपात्र याचिका दाखल केल्ली। ताचो निर्णय 3 म्हयने भितर दिवपाक जाय आशिल्लो, पूण तो जावंक नाशिल्ल्यान ही केस उच्च न्यायालयात दिवची पडली। ताचेर पयली सुनावणी जाली। पळयात। स्पीकरान डायरेक्शन दिवन टायम बाउंड मॅनरान निर्णय दिवचो म्हण हायकोर्टान गिरीश चोडणकारान जे पिटिशन फायल केल्लें ताचेर आज सुनावणी जाली। पूण हे सुनावणेचो निकाल अजून जावंक ना। तो फुडें 20 तारखेक जातलो। पळयात। सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे जेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करता ते 3 म्हयन्या भितून डिसायड करूंक जाय। अकॉर्डिंग टू अस आमची केस आसा की तेणे ते डिसायड करूं ना, म्हणून आमी हायकोर्टान येयला की ताका डायरेक्शन दी म्हणून की 3 म्हयन्यान डिसायड कर म्हणून। स्पीकरान स्टँड घेतला की आपूण कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी, ताका लागून कोर्ट आपणाक डायरेक्ट करूं शकना म्हणून। आनी सेकंडली तो ते म्हणटा की रेफरन्स पेंडींग आसा सेम इश्यूचेर सुप्रीम कोर्टात, तेच्या खातीर तूं डायरेक्ट करनाका म्हणून। पिटिशनराचो स्टँड आसा की ना, कोर्ट कॅन डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हटला की हायकोर्ट कॅन सर्टनली डायरेक्ट द स्पीकर टू डिसायड इन अ टायम बाउंड मॅनर, आनी ते 3 म्हयन्यान डिसायड करूंक जाय म्हणून। दॅट इज आवर केस। AG has almost concluded, he'll argue for some time, then private MLA that त्यांचे advocate तो argue करतले, then again petitioner तो rejoinder असतलो, and then it will conclude. So argument next Thursday जातले। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।